war where there's been a divide based on religion. And anyone from outside is coming in just talking nonsense what they want. And this CM, all these ministers are given priority on St. Francis Xavier's feast to sit in front and attend this feast service. And today this disrespect that has happened to us, and again 3rd December they'll be given that front. Where are we getting justice? आणि आमका चोड लॉस म्हणटा ती आमचोच मंत्री थिंगा आसो. Should have stood up or walked out and said something that what is saying is wrong. Don't expect it. It's a lost soul. No, see, if major action जायना आमका वर्ल्ड वाइड गोंयकारांक बालोरूच ना. संगम ती कंप्लेन आख्खे तो सेंट झेवियर इज आख्खो वर्ल्डाचो शेन आनी सोडून ताका मानून आख्खे एक्सप्रेशन मा लोक कितलो येयलो पळयता. आनी जरी तर तुमी एक्शन घेयना जाल्यार गोंयकारांक आनी आमकां सगल्यांक आमकां गोंयकारांक बालोर ना आनी हे आमकां रेस्पेद नाचोना. लागानी येता मग लोक लागानी लोक येता. इव्हेंट किती आवडले आमचो सेंट फ्रान्सिस कित्याक इव्हेंट आसलो दुसरे सेंट फ्रान्सिस कित्याक त्याका पॉइंटच ना तो म्हणपाक. त्यांचे इव्हेंट दुसरे चालले सुद्धा बॅनर दाखवतोय व्हिडिओ हा सेंट फ्रान्सिस झेवियराचे ताका उलोवपाक तूं पॉइंट ना. एक्चुअली तुम्ही सगळे इंटेन्शनल टू हर्ट एक फोटो दिला तुमचे रावलेले आसा आमी येयसो कंप्लेन येयसो तांकां धरपाक Because we have action. No, the problem is after action papers are give up. Action papers are best carried out by the There was a robbery. We never get justice. Delinquents still spot me talking nonsense. No, whatever he spoke is, it's a hurting life. Of course. It is like, what is the meaning of terrorist? What is the meaning of a? शक्ती आहा जबी ऊपर वाला मेहरबान गदा भी पहलवान ती बात की झाल्या त्यांना त्याचा आता पळय सर म्हणटा आता मास्टर तिका फोन मारून जाता तो बंदरवास हा रिक्वेस्ट की बाबा हे येयलेल्या दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट केस इट नॉट जस्ट लायक तांकां खबर ना तो आणि तो उलोवपाक गोंय येवन ताका गॉडफादर आसल्या बरोबर तो उलोवचो ना. ताका गॉडफादराचेर जर उलयला. Not stop on that day. Not stop. He was not stopping, and even the crowd was on Godfather. Come here, त्याचे बघताले Within at least our blood is boiling. आणि Really, I'm saying our blood is boiling. If the police does not take any action, no, this will go out of hand. It will be a law and order situation. कित्याक आमी तुमकां चान्स दिता की तुमी ताका हाडून हें करा अरेस्ट करा आनी जेलीन घाला. नाजाल्यार we will all get onto the streets because and this will turn into a law and order situation because literally I'm telling you our blood is boiling. when it comes to St. Francis संगम कंप्लेन required, no? If required, we know that our police can go to any corner of India and arrest the person. They have done that numerous times for criminals, for robberies, everything. Within 2-3 days, 5 days have passed, nothing has happened, no statement. What is the action going to be taken? Has the team gone to search wherever he is gone? Or no one knows where he is disappeared from India? तुमची कॉपी दिल्या तुमची रिसिव्ड कॉपी दिल्या तुमची ओसी कॉपी आम्ही बघतो आता केन्ना एक्सपोजिशनाक सगळे आसले पुलीस सगळे आमकां घाल्लेले एक्सपोजिशनाक. तुमी इतली स्ट्रॉंग पुलीस फोर्स कित्याक दवरलो? वाय बिलीव इन दीम? ताका तेजी बॉडी आमकां गरजेची म्हणून आनी मग गोंया साजार करपी म्हणून. सो तूं सांग म्हाका योल्ले मनीस येवन आनी तुमी बसून ताका पळोवपाक तुमी इतले स्ट्रॉंग रावन एक्झिबिशनाक इतलो लोक एक्सपोजिशनाक येयलो नॉट एंटी जायना जावपाक तुमी इतलो स्ट्रॉंग घाल्ले ड्यू टू तुमी रिस्पेक्ट दिता ताका अशें दिसता आमकां. सो यू शूड ऑल्सो
join us to catch him. Now, otherwise, आमका arrest करून. मिस्टर नितीन Arrest him and give him तुमका एक ऑर्डर येली तुम्ही त्याका 4 within no time you will catch him. Arrest him. ऑर्डर एक होता तुमच्या आत बनलेले आहात. Arrest him and give him 3rd degree. सर तुमका हेल्प जाय जाल्यार आमकां सांग. तुजेर आमकां विश्वास आहा. We know you are capable. See, they are having the We same expect you to area arrest here him. also. That's it. Well, if they believe Same for time, that. So definitely, they are going to help us. Please. We have full faith in them. International center आहे त्याला. But even 5 days is something. PI येतो ना फोनवर आम्ही पोहोचून येतो. Full trust. PI येले उपरांत. तर येता म्हणटा आम्ही राव म्हणटा सोडले साजे लोक राहतात आम्ही सांजे पासून जायला रावताय ना सर ऍटलीस्ट ताका फोन मारून विचारलो आम्ही Hello, Sayo, come send me. पुढे वाचा पुढे पुढे Okay. So, good morning and thank you to the press for coming. It has been 4 days now since that event happened. 4 दीस जाले तरी पण तो कटर पळय आहा तो हेंका पुलिसेंक मेळना. आमी सगळ्यांनी ठरयलेले की जाता तितले पुलीस स्टेशनांनी कित्याक आमी हिंचो लोक दुखवला म्हणून हो पुलीस आमकां लागता हो ज्युरिस्डिक्शन आमकां पडटा म्हणून आमी हिंगा येयलेले तांकां आनी एक FIR करूंक जाता तितले FIR जावंक जाय ह्या मनशाचेर कित्याक when he gets arrested the number of FIRs and the number of crimes that get registered against him, it will be difficult for him to get bail, and we hope that he gets 3rd degree torture for figuring out what was the reason he did this. आमकां हे दिसता की ह्या ऑर्गनायझरान मुद्दम ह्या मनशाक आपयला म्हणून कित्याक आमी रिसर्च केले उपरांत आमकां कळला की हेणे ओगली गजाली 1 आनी 2 फावट न्हू 10 फावट केल्या. हेजेर पयले FIR जाल्या. आतां हे ऑर्गनायझराक जाणा जावन तेणी तरी पूण ह्या मनशाक आपयला आनी मुद्दम ओली उतरां ताका उलोवंक लायल्या की ह्या आमकां हिंगा गोंयान आमची शांती सारकी पिड्यार करून उडय जातली म्हणून तांकां हें आहलें. दे हॅव डन दीस ऑन पर्पज. तर आमी आयज पेंजीम पुलीस स्टेशनान येयलेले. आमी एक 5 जाणांन तेजेर सायन करून हांव आहा, फिडेलिस आहा, क्रिस आहा, पिटर आहा आनी नोएल आहा, आमी सायन केला आनी बाकीचे आमचे आख्खे तालिगांवचे पणजेचे लोक हिंगा येयल्या टू टेल द पेंजीम पुलीस दॅट वेन द पुलीस वॉन्ट्स दे कॅन अरेस्ट पीपल इन अ मॅटर ऑफ 24 hours. Anybody they have found. They found Rama Kankonkar somewhere at some shop on his mobile location. They did not bother to call him up also. Mobile location तो मेळलो. हो मनीस आमी म्हणटा ऑर्गनायझरान तेजी टिकेट काडून ताका हिंगा हाडलो. तेजे हॉटेल बूक केला. ऑर्गनायझर सारके जाणो तो केन्ना भायर सरलो आनी कहो भायर सरला तो. हेणी ऑर्गनायझराक तरी धरून हाडला की बाबा तुमी जाणा ह्या मनशाक खंयसान हाडलेलो हेजी टिकेटां दाखय. कोणाकूच क्वेश्चनिंगाक आपोवंक ना, कोणाक अरेस्ट करूंक ना, कांय करूंक ना. म्हणजे पुलिसांक कांयच पडलेलें ना. म्हणून आमी वी आर ट्रायंग टू माउंट द प्रेशर ऑन गोवा पुलीस
because our blood is boiling with this entire incident. त्या खट्टरान उतरा मो उलयल्या. I'm not going to repeat that because absolutely everyone in Goa's blood is boiling with the words that he has used. He has no right to talk about anybody like that. And what or amcho goincho side. He has no right to talk about our goincho side like that. That person, according to me, needs to be brought away and given third-degree torture. If we find him in Goa, we will deal with him the way we want to. Before that, the police should take action and find him and arrest him. This is what we are come to the police station to tell everybody. Yes, and when from coming to Goa? कोई एक हिंदी ने एक मुंडी आहा जब ही ऊपर वाला मेहरबान गदा भी पहलवान वो कट्टर और गट्टर कोण टाव नको तेजी हिस्ट्री चेक करी तो सोशल मिडियाचेर तेणे सांफ्रासेचेर आनी हेरा देवाचेर कितले वायट उलयला ते इजी कळटा आनी हेच देवळ्ळे वास्को ते ऑर्गनायझेशन डोंट टेल मी ते खबर नासतना ते काडला म्हण ही इज बीन बॉट फॉर अ पर्पज तेका फाटल्यानच्यान लोक जाण तेजे भक्त आहलो तेजो सपोर्ट आहलो आनी एक आमच्या गोवा पुलिसाक तर जाय तेका इन 24 hours ओके दवरूंक सोर आनी दवरून ते कोंतान दवरूंक जाता बट हांव आतां हेंचो सगळे बरें हिंगा भितर म्हाका दिसना आमची वी वर लुकींग लायक अ फूल्स देर तेंची बॉडी लँग्वेज पळयत जाल्यार लायक नथींग वील हॅपन आनी वेन इट कम फॉर सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयकार कितलेय पयस वयतले तेका सोदून हाडपाक पूण तुमी तर ते काडलेलो आमकां बरें दिसपाचें कित्याक आमी गोवन क्रिश्चन मायनॉरिटी तुमी आमकां सपोर्ट केलो म्हूण पूण म्हाका दिसना तरी पूण आमचो प्रेशर आमी घालता तेजपान फुडें जायत तेका हाडीत ते हे तर जायत संवसाराक आमच्या गोंयकाराचें नांव पिड्यार एवरी वन वील से द गोवन्स क्रिश्चन्स आर सफरींग इन इंडिया इन गोवा देव बरें करूं. We have seen before also that Mr. Velinkar also had spoken bad about St. Francis Xavier and he was scot-free. He has not been arrested and nothing has done on this. Now somebody else from outside our state comes to Goa again talks bad about St. Francis Xavier and this will not be tolerated. We Catholics are hurt and I don't know when we Catholics will get justice. We are minority and doesn't mean that because we are minority anyone can come from anywhere and say whatever they want. At that meeting, that man should have been stopped right there and there for talking bad about St. Francis Xavier. He was not stopped by the organizers, by our minister Movin Godino and no one. This shows disrespect to us all Catholics and I think so henceforth this man should be banned and anyone coming to Goa, a last warning, please do not talk bad about St. Francis Xavier because we believe in him and he is our God that we worship. So we do not interfere with anyone else. So kindly requesting everyone, whoever you are going to be inviting in Goa for any other talks, no one should talk bad about St. Francis Xavier. This is just going to create disharmony in the state. Goa has been a very peaceful state for years to come. And ever since the BJP Sarkar has come into power, we can see divide and rule that's happening. Please stop this and we would like the CM to please investigate in this and have us Catholic get justice. Thank you. पोलीस वाचो सगळ्यांक हांव म्हज्या भाव भयणांक देव बरें करूं तांकां सुद्दां आयल्यान गोंयच्या सायबा सपोर्ट दाखयले क्रिस्तांव कसलीच फंक्शन तर जाता जायत जाल्यार त्याच फंक्शना बद्दल उलोवपाक जाय हो मनीस तो आतां फाटकर म्हणटा तो स्ट्रीट येता म्हणटा सेंट फ्रांसीस झेवियर वॉज अ टेररिस्ट हांव म्हणून चिंतता हो टेररिस्ट म्हणून तेजी एज कितली आसतली फॉर एग्जाम्पल लायक 35 to 40 years आणि गोंयचे साहेब 27 ओके आमच्या गोंयच्या साहेबाक कितली वर्सां जाली तेज्या शेमाक तांकां तरी नॉलेज आसतली बाबा ह्या गोंयान एक कोण तरी सांत आसा हो गोंयचो साहेब म्हणून ताका सगळे मानता न्हू आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे जातीचे ताका मानता आनी एक्सपोजिशनाक इतलो लोक येता ते पिशे म्हणून हांगासर येयना आनी आमचे इगोर्जेन जेन्ना आमचो दीस मेळटा वो खंयचे भायले प्रिस्ट येता तेन्ना फेस्ताच्या शर्मा सांगता आसतना आपलो सान फ्रांसिस धर्माचे बद्दल सोडून त्यांच्या धर्माचेर कोण केन्नाच उलयना पूण हो मनीस प्लॅटफॉर्मार येयला तेन्ना गोंयचो साहेब टेररिस्ट म्हणटा हांव म्हणून विचारून सोदता तेका तेज्या पांय आर्मां दिलेली तेका तेज्या पांय तोर्सां दिलेली तेका टेररिस्ट म्हणपाक म्हाज्यान सांगो येता हातरीन सांगो येता हो पळय आतां म्हणजे फाटकर म्हणटा तो
सनातन संस्थेचो सनातन संस्था तांकां म्हणून येता म्हाजे टेररिस्ट कित्याक अशेंच हे आमची मडगांव नरकासुराचे कॉम्पिटिशन आहले आनी त्या प्लॅटफॉर्मार आमचे दिगंबर बाब आनी व्हडले व्हडले डिग्निटीज आहले हेंचे 2 जाण कोण मनीस बॉम्ब घालून ताका मारपाक येयलेले आनी ध्यान तेन्ना दाखयलें फॉरेस्ट कृष्ण हो पळय एका नरकासुराक मारता तेच भाशेन हेंकां आदींच फुडें बॉम्ब ब्लास्ट करचे आदीं मोटरसायकलीन बॉम्ब घालता आसतना तांकां थिंगाच ब्लास्ट जावन मेले आनी तेन्ना मागीर सगळ्यांक गमलें हे सनातन संस्थेचें म्हणून पयलें आपल्याक बोट दाखोवया दुसऱ्यांक बोट दाखयना टेररिस्ट हे येते म्हणून आनी हांव सांगना तुका ह्या मनशाक सारको शिकून हाडलेलो जरी तो ताका हिस्ट्री खबर ना जायत आमच्या गोंयच्या साहेबाची हिस्ट्री काडून पळोवची आनी तो एकलो तर वाचता आसतना तो आमचो विलिंगकर कोण जाणटेलो जोड्डो आहा तेकाय बाराबर आनी तुमी दोगूय बाराबर बसोन ती हिस्ट्री वाचा आनी गोंयचो साहेब कोण तो तुमकां गमतले देव बरें करूं. तुम्ही जाण आसतले वास्को कितें जाला पळय तें एकूच दूख लागता तेणी गेल्या पावटी आमचे सांफ्राज शागराचें नांव पिड्यार केलें एक्झिबिशन पयलीं तेरी पूण सक्सेसफूल जाल्या म्हूण आतां भायले हाडूंक पडटा तेंकां गोंयच्या कडेन जावंक ना तें एक्झिबिशन बंद उडोवपाक आतां भायले हाडून आमचें नांव पिड्यार करूंक भोंवल्या आनी टेररिस्ट म्हणजे मिनींग कितें आनी हो मनीस थिंगा आसतना हेणे उलयतना पळय कंप्लेन लॉज जाले पुलिशेक रायट आहलो इट इज एंटी हे म्हूण ताका थिंगाच धरून व्हरपाचो आमचे मिनिस्टर जाल्ले MLA जाल्ले तुमी कित्याक फुडें बसता रे तुमकां तर इतले तर ताका सामांक सोलमना जाल्यार तुमकां रायट ना फेस्ता दिसा वयर फुड्यान बसपाक मीस खंयचे आयकता तेजे तूं तुजो तर हास तुज्या सांताक आमच्या गोंयच्या साहेबाक तुमी तो सेफ करूंक शकना फाटल्यान उलयता हे फाटल्यान उलून फायदो ना पूण एकूच हांव मागता की ताका अरेस्ट करचो बिकॉज तेणें कितें वर्ड दिलां तें व्हेरी बॅड आनी कितें उलयल्या तें सगळें हें आनी जोडीतूच ताका आतां अरेस्ट करना आनी आमी अशें कंटिन्यू करूंक दी जाल्यार फुडें आमकां हें खूब डिफिकल्ट आहा तुमी सगळे जाण आसतले खंय स्ट्रीट एक्झिबिशनाक घेवन दवरलेले सेक्युरिटी कित्याक तो गोंयचो साहेब कोणी ताका हें करीत हें करीत म्हण इतलो रेस्पेक्ट आहा ताका हे कोणाक केन्नाचे येवन हे कोण उलयता रे पूण हांकां हे उलोवपाक हांकां तेंची नॉलेज ना पूण तांकां शिकयल्या आनी त्या प्लॅटफॉर्मार चडवयल्या आनी अंयशी करूंक लायला देखून हांव म्हणटा कित्याक बॅक ड्रॉप पासून थोडे जाण येयलेले ते म्हणटाले उलोवंक कितें ताका त्या लेडी गिवन लेटर आहा कितें दिलें तें फोन कर म्हूण कितें हे भायर भितर आहा ते पासून बोवड मारताले अरे उलोवंक दी ताका उलोवंक दी म्हणजे दॅट मीन इट इज बीन प्लॅन वेल प्लॅन आनी हांव इतलेंच मागता गोवा पुलिसा कडेन पुलिसांक जाय जाल्यार तेमी सांगले ते भशेन की विदीन 24 hours अरेस्ट करूं जाता तेन्नाय ताका अरेस्ट करूं जातालो कित्याक रेडरान आहलो तो तेन्ना कांय जावं ना आनी म्हाकाय डावटफूल लागता तो आतां खूंय पावलो खंयच्या घरान कोणाच्या रिटला तो कांय समजलो सो तो हिंगाच आसतलो ना जाल्यार तो हिंचो गोंयचो चलोवन वचूंक शकना तो चलोवन वचूंक शकना ताका कोणाची गाडी गेल्या कोणे पावयला कोण बॉर्डर क्रॉस करूंक लायल्या ते सगळें पुलिशेक जाय जाल्यार इन्फॉर्मेशन मेळटा कॅमराज हा सगळ्याक कॅमराज आहा सो कॅमरा सगळे बास्कीच्या कडे सगळे कॅमराज आहा तो खंयचे कडेन बोल्ला कितें जाला खूंय ड्रॉप जाला ते यू कॅन चॅक आउट एवरीथींग हें हांव देखून हांव मागता की हेका अर्जंटली हें करचें कित्याक चड हें तुमकां दिनाका कित्याक आमी आनी मुखेल रावचे ना आमी गोंयच्या साहेबाक लागून आमी आयज मनीस हिंगा आनी आमी गोंया गोंयच्या साहेबाच्या हेजेर लागून आमी आयज हिंगा पोडा बसता आयज तो आमकां साल्वार करता कितली जड मोडां येयली तेणें पयस करली आनी आमी तें जावन कशें दिवचें ना हें आमचें बेश्टें हें आनी हाडटे गोंया हांव सगळ्यां कडेन मागता सगळ्या होल ओवर गोवा सगळे पुलीस स्टेशनार वचा आनी आमच्या लोकांक कोणाक सांफ्राचे भक्ती आहा तितल्यांनी वचून कंप्लेन दिया तेजेर सगळे पुलीस स्टेशन हें जावनी FIR तेजेर जावनी आनी हें जाल्या बगर हें बंद जावपाचें ना आनी आमचो गोंयचो लोक न्हिदत जाल्यार हें चालूच जालें ही 2 उतरां जावं नाका बेसिकली खंयचोय जेन्ना प्रोग्राम ऑर्गनायज जाता तेन्ना एक लिस्ट आसता कोण उलयतले कोण स्पिकर आसता बेसिकली ताका जेन्ना तो स्टेजीर उलयलो ताका सेक्युरिटी दिल्ली गोवा पुलिसेन इव्हेंटाक सेक्युरिटी आहली गोवा पुलिसाची थंय आसलो मिनिस्टर आशिल्लो माविन गुडी फर्स्ट कंप्लेंट शूड हॅव कम फ्रॉम दी ऑर्गनायझर्स इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग इट इफ सेकंडली
Mavin Gudin himself should have given a complaint. In presence of a minister, that of a state of government of Goa, and हो कित्याक ते आमचे परशुरामाचो जे हांगा आसा हांव हिंदू सी हांव तेका कसोच एक्सेप्ट करपाक रेडी ना हेका आमच्या खट्टराचो स्टेटमेंट कित्याक जो हिंदू मनीस आसा तो केन्ना दुसरे धर्माचेर उलोवचो ना खरो हिंदू आसलो जाल्यार आय हॅव अ व्हेरी डाउट वेदर इज अ हिंदू बेसिकली आतां आमी इतले आहा आमी केन्ना दुसऱ्याच्या धर्मार उलयना गरज ना जेन्ना इव्हेंट परशुरामाचो आसा ते इव्हेंटाक कितलेच उलोवपाक जाय देवाचो परशुरामाचो आसा आमी मानता परशुरामाक आमी साईबाबाक मानता आमी तितल्याचेरच उलयता तुका उलोवपाक हाडला पूण जेन्ना तुका शिकोवन हाडला बाबा हे कम्युनियल डिस्टर्बन्स जावपाक जाय आतां हांगा बीजेपी कितें करता पयलीं हिंदू मुस्लीम जाले आतां हिंदू ख्रिश्चन लडोवया कित्याक ना जाल्यार पावरान येवचें ना परत कितें तरी जाय इमिजिएटली जेन्ना तेन्ना तो उलयलो टेररिस्ट म्हणलो आनी कितें म्हणलें माविन गुदिनार उबे he has the power to say that arrest him bodyguard सांगपाक येता arrest घे he take into custody immediately आणि behind bars घालपाचो if you are not supporting where is Mavin Gudin he has to act अरे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जस्ट मिनिस्टराच्या वांगडा आणि तो तुका सांगता he is the minister is there गोवा का मिनिस्टर आहे अरे when you are directly telling अरे मिनिस्टर is there आणि 30 जण आमचे हिंदू एमएलए आसलेले अरे ते शुड से बाबा हो इव्हेंट आमच्या देवाचो हे क्रिश्चियनिटी मोदी कित्याक घेयना आता डिबेट न्हू आता हो सेंट फ्रांसिसाचेर आनी दुसऱ्या देवाचेर डिबेट न्हू डिबेट आसल्यार डिफरंट पूण डिबेटीन सुद्दां यू कॅनॉट दुसऱ्याच्या देवाक जेंका तेंची फेथ आसा हें आसा यू कॅनॉट से हिम टेररिस्ट नथींग दिस इज अ प्लॅन टू डिस्टर्ब अ कम्युनल हार्मनी वीच आर वी आर देर आमी गोवान सगळे पीस लविंग आहात लास्ट टायमी सेम जालें लास्ट टायमी आमी पुलीस स्टेशनार येयल्ले कित्याक येयल्ले देर इज अ फेथ तो आहा गोंयचो साहेब कितले वर्सां कोणाक कांय प्रॉब्लेम जायना फक्त हे भाड्याचे कोणी टट्टू हाडटा कट्टर काय हो खटमल म्हणून देव बरो जाणा म्हाका तो भिकूण कितें कट्टर म्हळ्यार कट्टर खबर ना आमकां पूण वॉट इज दीस तुका जेन्ना बाबा कोणाचेर स्पीच दिवपाक आपयला स्पीक इन अ डिसायड मॅनर देवाचेर उलय परशुरामाचेर उलयतलो जाल्यार आख्खी कितलेच उलोवं जाता सेंट झेवियराचेर उलयतलो कितलेच उलोवं जाता तुका कोणाचें वायट उलोवप ना दुसऱ्याच्या क्रिश्चियनिटीची हांगा गरज नासलेली सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जाय जाल्यार तो एक वरान अरेस्ट जाता तूं ऑर्गनायझरान तेका कोणे हाडलेलो तेचे कोणे कॉन्टॅक्ट केलो तेका कर तेजो ट्रेस घे बाबा तेजे फुड्यान तेका स्पीकर कित्याकूच हाडलो कोणे हाडलो नाल्यार ऑर्गनायझराचेर धरून माविन गुदिनाचेर धरून सगळ्यांचेर कंप्लेंट जावपाक जाय इन माविन गुदिनाचेर जावंक जाय कित्याक आयकलें आनी तूं ओगी रावलो तुजो देव सपोज तूं तेका देव मानतास तेंय आसा आतां तें पळोवचें पडटलें व्हेरी सॉरी हांव उलयता म्हणून व्हेरी सॉरी तेणी पळोवंक जाय व्हेरी सॉरी माविन गुदीन तुमच्या गोंयच्या साहेबाक देव मानता काय ना हे इम्पॉर्टंट आसा हे इम्पॉर्टंट आहा तो उडकी तो देव तो हिंगा थिंगा उडकी मारीत आसता पूण कितें तो देव मानता काय ना तें इम्पॉर्टंट कित्याक म्हाज्या देवाचेर उलयलो सपोज म्हाज्या उजीर उलयलो हांव डायरेक्ट गोला धरता यू हॅव टू आनी तुका पावर आसलो यू आर अ मिनिस्टर अरेस्ट हिम दॅट वॉज शुड बी अ स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर आनी प्रोग्राम बंद करप कित्याक यू आर स्पिकींग अगेन्स्ट सम गोंयचो साहेब उलयता दॅट वॉज शुड बीन मी म्हाका इतलेच रिक्वेस्ट सीएमानी सांगला हांवें सीएमाचो स्टेटमेंट आयकला की ही विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन म्हाजें इतलेंच मागणें की घे स्ट्रिक्ट एक्शन न्हू तेका अरेस्ट कर पूण यू डोंट तेणी कितें केलां स्टेटमेंटान ही इज ट्रायंग टू सेफगार्ड माविन गुदीन ही शूड नॉट डू इट कित्याक स्टेजीर भाशण दिल्लें आसतना तेणी हो पळय हो मिनिस्टर आसा म्हणला तें नोट करपाचें ही कंप्लेंट जाता जाल्यार सगळ्यांचेर जावपाक जाय ऑर्गनायझरान पयलीं तेजेर कंप्लेंट दिवपाक जाय आनी माविन गुदिनान स्वता येवन कंप्लेंट दिवंक जाय नाल्यार ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट gracious as a concerned citizen as हांव हिंगा निचेर मारता पयले स्वातेर आमचे ओन गोंयकाराक मॉविन गुदिनो अरे रेड या तुवें कितें कांकणां घातलेली इतलो तुकडे पावर आहा एज अ पंचायत मिनिस्टर तुज्या देवाक अशें म्हणून तूं गड्डेपणां कळ्ळें तुवें कांकणां घातली तुवें तुज्या हातीक तेन्ना तुका स्टॉप करूंक जायनासलें तेका इतले मुर्खापण तुवें केला आय कांट से दॅट यू आर अ मिनिस्टर म्हाका दिसता एक गार्बेज मिनिस्टर तरी बरो आसतलो तुजे देवाक अशें म्हणटा तूं म्हाका दाखय सान फ्रान्सिस्काक केन्ना किडे पडलेले ते ही इज द लिव्हिंग सेंट ऑफ गोवा आय एम सो फ्रस्ट्रेटेड टुडे टू हियर ऑल दीस थिंग्स नॉट ओनली ही देर आर कमेंट्स ऑफ दॅट CRA Athare also terrorist and here and there not only these three people
हांव एकूच ह्या मिडियमाचेर प्रेसाच्या मिडियमांतल्यान हांव सांगता ह्या तिगूय जाणां इन्क्लुडींग मॉविन गुदिनो इफ यू डोंट हॅव ब्लडी गट्स कम टू दॅट खांबो हातकात्रो I will show you who is Saint Francis Xavier. Talk anything without any history. What is this going on in Goa? Are we the fools over here? Talking against our God. Suppose tomorrow I had talked about your God, you would have burned me alive. This is the state of Hindutva. Where are all those people gone who were fighting for Shivaji and this? This is not your God also? Where are you all? I once again tell Mobin Gudino, until and unless you arrest him and you tadipar korina zale tanka, this will be a big revolution in Goa. Itle muncha, ya tinui muncha ani Subhash Velenkara tadipar korcho, ye माझ्या निमाणे मागणी. Thank you. फ्रांसिस तुम्ही इतले आता हेजेर म्हटला मॉविनाचेर पूण लास्ट एस्टरडे एलओपीन पळय स्टेटमेंट तेजो रिलीज केल्लो मॉविनाचो तो कितें उलयला पळय तो आफ्टर हीज स्पीच तेजेर तुमी कितें म्हणटा तेजेर कोवता न्हू तो हो खट्टर उलोवन गेल्या उपरांत मॉविन इज गिवींग जस्टिफिकेशन तेणें जस्टिफिकेशन दिलां त्याच स्टेजीर म्हणून आनंद म्हणलें पळय तो हे ह्या मॉविनाक आनी ह्या खट्टराक किडे पडटले हे आमी गोंयकार श्राप घालता तेजेर कित्याक तो स्टेजीर कितें म्हणटा स्टेजीर जस्टिफिकेशन दिता कोणें कितें केलेलें आनी कितें कितें घडलेलें म्हणून हांकां उलोवपाची गरज आहा म्हणटा हें जस्टिफिकेशन तो दिता आतां तेजें जस्टिफिकेशन आनी एक्सप्लेनेशन हांव ताका विचारूंक पावंक ना आजुनी आनी ताणें दिवंकूच ना मागीर तो सॉरी पळय म्हणटा पळय तेन्ना सॉरी म्हणना तो म्हणटा वी स्टॉप हिम एंड वी ट्राय टू स्टॉप हिम दॅट इज वाय वी से किडे पडटले ते मॉविन गुडिनो पडटले आनी ते खट्टराक पडटले आनी आमी 100% हे मागता की रेजिग्नेशन तेजें जावंक जाय मॉविन गुडिनोचें रेजिग्नेशन जावंकूच जाय ते जावंकूच जाय एज अ कॅथलीक MLA ही हॅज टू रिजाइन Shame on him. Shame on him. If तो ते कट्टराक तर स्टॉप करूं शकना फाल्यां तर वचून फुडें साफ्रा शेवेराच्या फुडल्यान बसता फाल्यां जर तर हेंडी कोणूय तर गुयी माता तो मार आपणाक कित्याक पडला एका फुडें हेंकां बसयता साफ्रा शेवेराचे एका चड मोग आसूंक नासलो तिका फुडें तो बसता ताका खूब मोग आसूंक नासलो तो न्हू तेणें असो ताका बंद करूंक जाल्लो की स्टॉप इट ऑल वॉकआउट ते आपली वोटिंग लोक सांबाळटात मागीर एकूच हांव उलयतां कितें आहा तूं पळय जेन्ना आमी हें आसता सांज सेंट फ्रांसिसाचो हें आसता आमचो फिस्ट आसता हांकां एक VIP कल्चर केला वेरी सॉरी कितें उलयता म्हणना नाका तें VIP कल्चर आहा आमचे आतां कितलेच MLA आहा क्रिस्तांव सगळे आमी आतां हांव लास्ट टायम 3 वरां लायनीक रावलो 3 वरां लायनीक रावलो लोक घाम काडटा थिंगा बॅट घेवपाक बॅट म्हणटा आमी बॅट म्हणटा मासा वचपाक हांकां डायरेक्ट थिंगा गाडी VIP पास दिता सगळे दिता आनी व्हरता आतां जेन्ना यू कॅनॉट टेक अ स्टँड वेन द गॉड इज इन्सल्टेड तुमचो तांकां हो कल्चर बंद करूंक जाय हांव चर्ची कडेन मागता असल्यांक जेन्ना हे टायमार जे कोणें स्टँड घेवं ना तांकां आनी तो कल्चर बिल्चर दिवप ना कळ्ळें न्हू हांकां हे MLA हे जे रुलींग पार्टीचे MLA आहा जेणे हो कोणें स्टँड बी घेना तांकां थिंगा आसा तुमी ते बरे बसयता हिंगा VIP सामके AC BC लावन ते बंद करूं जाय कित्याक हो टायम आसा की तुमी फुडें येवन तुमचे हेजेर उलोवंक जाय कळ्ळें आनी आय कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ खट्टर कित्याक तो आमच्या हिंदू देवाचेर अगेन्स्ट उलयला साईबाबाचेर उलयला मागीर आमच्या रामाचेर उलयला आनी खबर आसतना हे ताका हांगा हाडला मिन्स वॉट जस्ट क्लियरिटी आसा की तूं डिस्प्यूट क्लियर कर तूं बीच ऑफ पीस कर आनी लोकांक आमच्या क्रिस्तांवांक आनी हिंदुवांक लढय आनी हे आमी परत एक इलेक्शन जिखूंक जाय बिकॉज इज अ ट्रिक नाल्यार हें जायत नासलेलें देव बरें Resign जा resign जा मॉविन गुडिनो resign जा resign जा resign जा मॉविन गुडिनो resign जा resign जा resign जा मॉविन गुडिनो resign जा तडीपार कोर मॉविन गुडिनो
सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना त्याका दोरी द्या बाबा, सोडचे ना. थँक्यू.